इंटरनॅशनल मास्टर तेज कुमार एम.एस. आपलो पयलो राऊंड जिखलो. कर्नाटकाच्या ह्या प्लेयरान लोकल प्लेयर संजीव परबाक हरयलो. दुसरो सीड गोंयचो कॅन्डिडेट मास्टर लूक लिओन मेंडोन्सान बरी सुरवात करीत चारुता शेटयेक मारलो. तिसरो सीड महाराष्ट्राचो फिडे मास्टर सौरव खेर्डेकरान आनंदराव कुलकर्णीक हरयलो. फोमेंतो ऑल इंडिया ओपन फिडेरेटिंग चेस टुर्नामेंट ऑर्गनायज बाय रुद्रेश्वर पणजी हो आयच्यान 6 सप्टेंबराच्यान ते 10 सप्टेंबर पर्यंत हांगा इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा हॉलांत चलतलो. ह्या टुर्नामेंटान सगळ्या ऑल ओव्हर इंडियाच्यान 184 प्लेयर येयल्ले आसा. तेतूंतले जवळ जवळ 24 स्टेटींनी गोंया भायले 24 स्टेटींतले प्लेयर ह्या टुर्नामेंटाक येयल्ले आसा. हो टुर्नामेंट चीफ आर्बिटर अरविंद मामल हेच्या एज आर्बिटरशिपच्या अंडर चालू आसा. ह्या टुर्नामेंटान 2 आयएम, एक तेजस कुमार आनी एक आर बालसुब्रमण्यम खेळटा. तशेंच आमचे गोंयचे नामनेचे प्लेयर लिओन मेंडोसा तशेंच अमेय अवधी हेच्या सारके बरेच रेटेड प्लेयर ह्या टुर्नामेंटान खेळटात. तशेंच अनरेटेड प्लेयरूय खेळटात. गेली 6 वर्सां हो टुर्नामेंट रुद्रेश्वर पणजी ऑर्गनायज करता. ह्या टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो एकूच हेतू आसा की आमच्या जे गोंयच्या प्लेयरांक जे रेटींग मेळपा खातीर जे भायर वयताले पयलीं आनी आमी खूब पयशे खर्च करताले भायर वचून, ते तांकां बाबडा वेवस्थीत हांगासर थोडे फार प्रमाणात खर्च करून हो टुर्नामेंट तेंच्यांनी करचो, तेंच्यांनी एटेंड करचो, तेंच्यांनी खेळचो म्हणून आमी हो गेली 6 वर्सां जालीं रुद्रेश्वर पणजी हो टुर्नामेंट खेळयता. ह्या टुर्नामेंटाक सगळ्या गोंयच्या आमचे तालुका असोसिएशन, गोवा चेस असोसिएशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तिसवाडी तालुका चेस असोसिएशन यांच्या सौजन्यान हो टुर्नामेंट आमी इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा हॉलांत रुद्रेश्वर ऑर्गनायज करता अंडर द स्पॉन्सरशीप ऑफ फोमेंतो ग्रुप ऑफ कंपनीज. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस.